मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनला मुखांतर प्रसाद जावच्या देवाच्या उतरांच्या नियाळांत भाग घेवंक हांव हार्दिक स्वागत मागता. मोगाच्यानो आमचें जिवीत कितलें सोबीत गे म्हळ्यार तें देवान खंयच्याय रितीन आमच्या जिणेंत कांयच उणें पडनाशें पयलेंच मांडावळ घाल्या. देखून केदळा देवाचो आमी उडास काडटा, देवाच्या उतार आमी नियाळटा, तेन्ना आमचें जिवीत कितलें मोलादीक कितलें अर्थभरीत म्हणल्यार आमकां समजता. देखून एक मागणें आमी करया आनी त्या देवाचें हजरपण आमचें तें आमच्या जिवितांत आनी आख्ख्या मनशा कुळांतय तें आमी मानून घेवया. दोळे आमी धांपया आनी त्रियेक देवाचें हजरपण आमचे भितर आमचे भोवारी आनी आख्ख्या संवसाराचेर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तें आमी मानून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा बापा, तुवें संवसाराचो असोय मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत तुवें ओपून दिलोय. ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नास जाय न्हये, बगर हर एकल्यानी तुज्या सांगाता जियेवचें तें सासणीक जिवीत जोडी जाय म्हणून तुजी खुशी जाली. आनी ह्या कुशेक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान संपूर्णपणी खालती मान घालो आनी अखेर पर्यांत तुजी खुशी पाळचे मुखांतर तुवें ताच्या अधीन दिल्लें तें मिसांव म्हणल्यार मनशा कुळाच्या बाचावेचें तें मिसांव ताणें संपयलें आनी उपरांत परतून तो तुजेशी फाटीं आयलो आनी तुज्या उजव्या कुशीन बसोन आसा. अशें म्हणटा आसतना मोगळा बापा, तुवें मनशा कुळाक कितें जाय तें सगळें फावो करन जालां. आज मनीस विविध रितींनी तुका सोदून आसा, जावं पुरो तांणी तांच्या मागण्या मुखांतर, जावं पुरो तांच्या भक्तीपणा मुखांतर, जावं पुरो एकामेकांतावन मार्गदर्शन घेवन एकामेकांतावन तुज्या उतरांची समजणी घेवन तुका मनीस मेळोवंक अत्रेगून आसा, तान येवन आसा, भुकेवन आसा, लाल येवन आसा आनी तुका मेळ्ळलो दादोशी जावन हेरांकी तूं सारके रितीन मेळ्ळा अशें ताचें मिसांव करनासा. ह्या सर्वां पासत आमी तुका अर्गां दिता. आनी मोगाळ बापा, जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें जावन आसचें तें उतार तुजें तें सदांच आमच्या वंठाचेर आसूं, आमच्या काळजांत तें आसूं आनी सदांच आमच्या तोंडांत तावन तें आमी उसारन त्या उतरांत आसचें सकत आमच्या जिणेंत संपूर्ण मापान आमी अनुभव करन पेल्याक ती वांटून तांचें तें त्या देवाच्या म्हणजे तुज्या उतरांची सकत वळाशें करूंक आमकां तुवें आपोवणें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें मिसांव करच्या हर एकल्यां पासत पाप साहेब, सर गवळी बाप, सर ह्याजाक, धार्मीक भाव भयणी आनी लायक माणयारी अशें हर एकलें तुज्या मिसांवांत भाग घेवन हर एकल्यांक तुज्या स्वताची वळख दिवंक प्रयत्न करनासात, त्याग सॅक्रिफीस करनासात, रात दीस म्हूण लेखीन आसतना ह्या मिसांवांत ते वांटेली जावन आसात. तांचे पासत आमी तुका अर्गां दिता. तांच्या मिसांवांत हांव तांकां भरपूर दादोसकाय लाभोवन दी. म्हणजे चड आनी चड जाण हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तुका खऱ्या देवाक वळखून दीत, तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक वळखूंक सकून दीत आनी ताणें जोड दिल्ली ती सोडवण जोडूंक पावोन दीत. हें मागणें मोगळा बापा आमी खालतेपणी करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. होय मोगाचे न्हू,
देवाचें नांव काडटा आसतना, देवाचें उतार म्हणटा आसतना आमकां एका रितीची दादोसकाय भोगता, कित्याक त्या उतरांत निजायकी जीव आसा. त्या उतरांत इतलो जीव आसा की मोगाच्या भावा भयणीनो, ते उतार मेल्ल्या मनशांक उठयता आनी हे उतार पिडेस्ताक गूण करता आनी हे उतार निरासपणांत आसल्ल्यांक दादोसकाय दिता. हे देवाचे उतार आमचो दुबाव पयस करता. हे देवाचे उतार आमचें तें आसलें भें नपयस करता. हे देवाचे उतार आमकां पेल्याक बोगसूंक आदार दिता. हे देवाचे उतार आमकां हर एकल्याचो मोग करूंक फावो करता. हे देवाचे उतार आमकां कसलीच खंत नासतना जियोंक फावो करता. आनी हे देवाचे उतार आमकां स्वताच्या नितीच्या वाटेन जियोंक आमकां प्रेरण जाला. आनी हे उतार आमकां बरी जिणी जियोंक आमकां वाटेक आमच्या वाटेक दिवो जावन आसा. देखूनच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या आमी हर एकलीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायतीं उतरां उलयता. जायतीं उतरां आमी उलयता. तातूंत पळया तुमी केदळा संवसाराचें उतार उलयलें तेन्ना तुमकां ताचो फळ जावन एका रितीची कावजणी, एका रितीचें भें आनी एका रितीचें असमाधान आमचें तें रास करचें आमी पळयता. आनी कोण मनीस आपल्या तोंडांतल्यान देवाचें उतार उलयता, मोगाच्या भावा भयणीनो, तें जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें जाल्ले वरवीं तें उतार ताजें तें काम करचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असलो मनीस इतलो दादोसकाय नासता गे, कित्याक ती दादोसकाय जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें जावन आसल्या त्या उतरांत हांव ताका मेळ्ळेली जाल्ल्या निमती ती सदांकाळ बाळचे तसली जावन आसा. आनी आमी सदांच उडासन दवरचें मोगाच्या भावा भयणीनो, कितें देवाच्या उतरांत बरयलां तें आमच्या दोळ्यांक पळोवंक मेळना. हें आमी पयल्यान पयलें मानून घेवचें. पळय, मनीस कितें उलयता, संवसार कितें उलयता, त्या उतरांत आसचो संदेश तो आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक मेळटा. पूण देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें सत आनी सदां बाळचें जाल्यार आमकां त्या उतरांत कितें बरोवन आसा तें आमकां आमच्या दोळ्यांक कुडीच्या दोळ्यांक पळोवंक मेळना. पूण भावार्थी मनशाक हांव परतून सांगता, भावार्थ आसल्याक देवाच्या उतरांत कितें बरयलां पळय तें धर म्हणून दिसता. कुडीच्या दोळ्यांक न्ही, तो आत्मीक दोळ्यान तें पळयता. देखूनच भावार्थ म्हळ्यार आमी सांगता, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमच्या दोळ्यांक दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. देखूनच भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमच्या दोळ्यांक दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. संवसारी उतार आमकां दोळ्यांक दिसच्या संगती विशांत उलयता. मनशाचे उतार आमकां कितें पळोवंक मेळटा त्या संगती विशांत उलयता. पूण देवाचे उतार सदां बाळच्या त्या संगती विशांत, पूण दोळ्यांक मात्र आमच्या दिसना त्या संगती विशांत उलयता. हें जावन आसा देवाचें उतार मोगाच्या भावा भयणीनो. देखूनच कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 18वी वळेरेंत अशें बरयलां, दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मन आमी वरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. कित्याक दोळ्यांक दिसता तें सकट तात्कालीक, पूण दोळ्यांक दिसना तें सदांकाळ बाळटा तसलें. दोळ्यांक दिसना तें सदांकाळ बाळटा तसलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी कितेंय पळोवं, कितेंय कश्ट आमकां येवं वा कितेंय आमकां येवं, पूण तें सदां बाळचें न्ही. पूण देवान आमकां कितें आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत येदळूच बसोवन दवरलां, खण दवरलां, तें जावन आसा सदां बाळचें. धाकल्याक सांगचें जाल्यार जेजू म्हणना गे, हांव तुमच्या की फुडें वता आनी तुमकां एक जागो तयार करून दवरतां, आनी थंय एक जागो तयार करतास हांव परतून फाटीं येतां आनी तुमकां
हांव आसले कडेन आपोवन वता. कोणें पळयला जेजून आमकां तयार केल्लो तो जागो. पूण जेजून सांगलें उतार सत की फोट, सत. पूण आमी सदां वतूं आमचे बिडार ह्या संवसारांत आसलें तें पळयता, तांतू आमी दादोशी पावता. हें आमचें बिडार कितलो आमकां अभिमान भोगता आमचें घर दाखोवंक. आनी तेंय इल्लें व्हड आसा, सुंदर आसा, माळय आसा त्या घरांत, जायतीं कुडां आसल्यार आमकां सावारांक आपोवन दाखय म्हण भोगता. हें आमचें घर. तेंसिल्लें पोरणें आसल्यार आमी जाता तितलें सुकोवन घाण येता आमचें घर दाखोवंक. पूण हें दोळ्यांक दिसचें आमचें संवसारीक घर मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां एक, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातलीं जाल्यार हांव तुमकां येदोळ सांगता म्हणून. तर जेजून आमकां तयार केल्लें तें घर, तें निवास कशें आसात चिंतून पळया म्हाका. पूण दोळ्यांक दिसता की ना. भावार्थ मनीस म्हणटा वय तें घर हांवें पळयलां, हांव तें वचून पावलां म्हणटा. कित्याक ताका तें दोळ्यांक दिसचें गरजेचें न्ही. पूण जेजून सांगलां न्ही देखून तें आसा. हांव पळयलां भावार्थी दोळ्यान. तुका कुडीच्या म्हज्या पंचेंद्रिया मुखांतर म्हज्या हात भाशेन हांवें तें म्हज्या भाशेन तें ताजें इल्लें विवरण म्हाका दी म्हळ्यार तें विवरण दिवंक जावचें ना. कित्याक तें जेजून आमकां सांगलें आनी तें सत जावन आसा. देखूनच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत साबार उतरां आमचेर प्रभाव घालतात. मनशाचे उतार आमकां आमचेर इतलो प्रभाव घालता की तांतू आमी साबार फावटी निराश जावंक कारण जाता. कित्याक आमच्या दोळ्यांनी आमी दिसपट्टें पळयता. कितें तूं बेजारांत आसाय, तो म्हणटा म्हाका ताणें अशें म्हळें, म्हाका ताणें तशें म्हळें. आनी एकलो मनीस इल्लो भियान निराशपणान, कित्याक म्हाका डॉक्टरचो रिपोर्ट असो आयला, ताणें म्हळ्यार म्हाका असली पिडा आसा खंय, हांव चड म्हळ्यार 3 म्हयने काडीन खंय, आनी उपरांत सांगूंक जायना म्हूण ताणें सांगलां. म्हाका ताणें सांगलां म्हज्या पिडेक वोकात ना म्हणून. अशें मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारी मनीस कितें उलयता तें उतार आमकां भिरांत हाडटा, निराशपण हाडटा, दूख हाडटा. पूण देवाचें उतार खंयसरी पळया आमकां निराश हाडिना, भें हाडिना, बगार धैर्य, शांती, समाधान हाडून दिता. देखून ह्या देवाच्या उतरांचेर आमी दिसपट्टें नियाळ करचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमी पळयता पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वळेर, पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वळेर आमी साबार फावटी हें उतार आयकलां. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या उतरांत इतली एक सकत आसा गी, ह्या उतरांत इतलो एक जीव आसा गी मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी हें उतार तवळ तोंडांतावन उसारन आमी तें सत मानलें जाल्यार आनी तें उतार म्हज्या जिणेंत कार्यारुपाक आयलां म्हणून मानून घेतलें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हेल्ले बरीस. कित्याक आज मनशाच्या जिणेंत भलायकी म्हणलो विशय भोव रितीन खेळोन आसा. भलायकी म्हणलो विशय जायत्या रितीन प्रभाव घालून आसा. भलायकी म्हणलो विशय मनशाक बारीस एक विशेश रितीन चिंतूंक कारण कसो जाला. कित्याक म्हळ्यार मेटांनी आमी पळयता मनशाच्या भलायकेचेर प्रभाव पडचो. मनशाच्या भलायके ल्हान भुरगें तावन उतारप्रायेक पावल्ले व्यक्ती वरेग कितें तरी ताच्या भलायके विशयांत तो सांगून आसा. म्हजी भलायकी बरी ना, म्हाका डॉक्टरान अशें सांगलां, म्हजी भलायकी बरी ना, म्हाका रुसाना, म्हाका भलायकी बरी ना, हांवें तें खावंक ना, म्हाका भलायकी बरी ना, म्हाका तें खावंक ना, म्हाका भलायकी बरें ना देखून हांवें कितें भायर वेच्या बरी ना, म्हजी भलायकी बरी ना, हांवें लोकां कडेन उलोवच्या बरी ना. म्हळ्यार अशें जायते रितीन मनीस आपल्या भलायके विशयांत उलोवन आसा. पूण हांवें सांगलें व्हडलो उतार पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वळेर म्हाका देवाचें उतार सांगया म्हणटा आसतना पयलें म्हज्या तोंडार येवचें उतार तें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी. कित्याक तें उतार म्हणटा आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायलेले आपल्या कुडींत जेजून आमची पातकां वोवयलीं आनी ताच्या गायां वरवीं आमी गूण जाल्या. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें उतार आमी मानून घेवंक कित्याक फाटीं सरता.
आम्ही सकड फाटी सरता म्हणून आम्ही कित्याक फाटी सरल्या म्हळ्यार हे आम्ही मानून घेतले जाल्यार तोंडांत उसारले जाल्यार हे उतर हांवें मानून घेवन तोंडांत उसारल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो हातूंच सगळें म्हजें आटापून आसा न्ही गे. म्हजें जिवीत हातूंत आटापून आसा. गूण जालो म्हळ्यार म्हाका हांव गूण जालो म्हळ्यार केवळ कुडीच्या पिडेतावन न्ही, आत्मीक पिडेतावन म्हळ्यार हर एका रितीन म्हाका जेजून गूण केलें. कशें गूण केलें चिंतून पळया. देवान गायेवचें म्हळ्यार सलीस गी. देवान कुर्सार उमकोळचें म्हळ्यार सलीस गी मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी सबार फावटी जेजूच्या गाया विशयान नियाळूंक प्राचीत काळाक राखता. मार्च एप्रील येताना त्या दाळा एक 40 दीस ते थोडे दीस आमी त्या वेळार शुक्रारांनी वा निमाण्या शुक्रारा त्या वेळार जेजूच्या कश्टां विशयान नियाळ्यार पुरो, ताच्या गाया विशयान दिले नियाळ्यार पुरो. हे जावन आसा आमचे चिंता थोड्या फावटी. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो त्यो काळ प्राचीत काळ आयलो आनी गेलो, कांयच प्रभाव म्हजेर पडना. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार प्रभाव पडुल्लो जाल्यार आज म्हज्या भलायकेंत कितें जेजून म्हणजे देवान जेजू मुखार केलां तो प्रभाव म्हजेर दिसून येजे आसलो. जेजूच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. जेजू तुज्या गाया वरवीं हांव गूण जालां म्हणून हांवें तें उतार तवळ उसारन काळजांत हांव सतमनलेलें जाल्यार आज हांव भलायकेंत आसच्यांत कांयच दुबाव आसचो ना. भलायकेंत आसचें म्हळ्यार तुका थंय हांगा एके पुडी पिडेची लक्षणां दिसूंक पुरो, पूण तुजें वखद यंत जावन आसा. तूं म्हणटाय जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका तुवें गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. देखून हांवें म्हळें केवळ प्राचीत काळा वेळार हांव जेजू गायल्ल्या विशयान इल्लेशें नियाळ करूंक वेता जाल्यार ताचो प्रभाव कितलो म्हजेर पडात मोगाच्या भावा भयणीनो. मनीस जाल्ल्या हर एकल्याच्या बाचावे खातीर जेजू गायल्लो आनी ताणें गायल्ल्या वेळार कितें केलें आमची पातकां ताणें ताचेर घेतलीं. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियेवच्या खातीर. देखून आमी आतां पातकाक मेल्या. आतां आमी पवित्रपणी जियेवन आसा. ल्हान व्हड सूख म्हजें हांव तुमचें हांव खंडीत जावन हांव पुरो ते लेखाक धरूंक ना. कित्याक आमी आत्म्यान नितळ जाल्या. आमचें मन आनीकी त्या संवसारी संगतीक लबदून आसूंक पुरो, पूण आमी आत्म्यांत कित्याक मनशाक कूड आत्मो आनी ताचें मन म्हणलें आसा. आत्म्यांत आमी येदोळसून नितळ जाल्यां कित्याक जेजूचोच आत्मो आमचे थंय वस्तीकरण आसा. जेजूचोच आत्मो आमचे थंय वस्तीकरण आसा. पवित्र स्नानांत तो आमचे थंय प्रवेश जाला आनी अशें आमी हर एकली नवी रचना जाल्या. आमी नवी रचना जाल्या. उडास जोरा मोगाच्या भावा भयणीनो आत्म्यांत आमी नव्यान जल्मून जालां. जेजूच आमचे थंय वस्तीकरण आसा. देखून कुडीत हांव ल्हान व्हड सुखी जालें म्हणून आमी चिंतचें न्ही हांव फातकी, हांव अपराधी, म्हाका देव बक्षीत गी, हांव सर्गार पावान गी, म्हज्या पातकाक बक्षणे मेळात गी. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर खुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत जेजून आमची पातकां वोवयलीं. ताणें आमची पातकां हर एका मनशाची पातकां ताणें वोवयल्ल्या वरवीं देवाचो पूत जाल्यार तस्सो देव जाल्यार ताणें कुर्सार मोराचें पडलें. कित्याक त्या पातकांचें खत तेदे व्हड आसलें, ताचो प्रभाव तेदो व्हड आसलो. तो सगळें ताणें ताचेर घेतलो आनी ताणें आमच्या खातीर ताचो जीव दिलो. देखून देवाचें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां सोडवण लाभल्या. जेजू मरण पावल्ल्या वरवीं आमकां पातकांतावन सुटका मेळ्ळ्या. कित्याक ते पातकाचें फारीकपण ताणें दिलां. आमची पातकां ताणें ताचेर घेतल्यान. कोणीय मनीस आपुणूच बरेंपण आदारन सोडवण जोडूंक शकना. देवाचें नितीवंतपण जोडूंक शकना. कोणीय मनीस नियमशास्त्र पाळन नितीवंत जायना म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक तें पाळूंक मनशा वरवीं जायना. कित्याक तें अविधेयपणाचें तें भी आदांतावन आयिल्लें आमचें तें वाळोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. तें आमच्या मनांत आनी कुडींत खेळ खेळोन आसा. आनी केदळां आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांत उसारता, तवळ उसारता आनी तें सतमानून उसारता. बेश्टेंच न्ही, काळजांत हांव सतमानून ओंठांत आमच्या उसारता. त्या उतांत कितें जीव आसा पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, तो जीव आमचे थंय वळटा. कित्याक हें उतर देवाचें. देखूनच देवाचें उतर जिवें, क्रियात्मक आनी खरें.
मनशाचे उतारी थोडे बटी काम करता आमी पळयता ते जीव आसले बरी क्रियात्मक आसले बरी आमकां दिसता पूण ते खरें न्ही मनशाचे उतर देवाचे उतराक थाळ पडना जाल्यार ते जीव आनी क्रियात्मक म्हूण म्हाका दिसूंक पुरो अळे पोत ताणें तशें सांगलें आज तशें जालें वय पूण खरें न्ही खरें म्हणलें देवाचें उतार मात देवाचें उतार मात खरें देखून तांतू जेजू जर तर बरें येयला मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात आमी गूण जाल्या आमी कितें तवळ तवळ हें उसारन तें म्हजें तें खरें जाल्लें आमी पळोवंक जाल्यार कितलें बागीन हें मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पळयता आसपत्रांत लोक रास रास भरला तांतू हेर जाती खातीरच्या लोकां विशयांत हांव उलयना कितें तांकां हें उतार कळीत ना जावंक पुरो हें पयलें आमचें खर्न घेवन मोगाच्या भावा भयणीनो तें आमी पेल्याक दिवंक आसा कित्याक जेजू आयिल्लो हर एका मनशा कुळाच्या मनीस जाल्या हर एकल्याच्या बचावा पासून मनीस जाल्या हर एकल्याच्या बचावा पासून देखूनच जुवोसो वांजेल थंयसर आमी पळयता जुवोसो वांजेल 17व्या आवास्वरांत आमी पळयलें जाल्यार जुवोसो वांजेल 17व्या आवास्वरांत मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर आमी पळयता दुसऱ्या वळेरेंत आमी वाचता जुवोसो वांजेल 17वी वळेर दुसऱ्या आवास्वरांत आमी वाचून जाल्यार अशें म्हणटा जेजू म्हणटा बापा लागीं तुवें ताचे आदीन दिल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे देवान आपणाच्या आदीन दिल्ल्या म्हळ्यार जेजूच्या आदीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सस्नीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय थोड्या व्यक्तींचेर न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो सगळ्या मनशा कुळाचेर देवान जेजूक अधिकार दिल्लो सगळ्या मनशा कुळाचेर देखून हांव परतून वाचता पळया तुवें जेजू देवा लागीं उलोवन म्हणटा देवा तुवें ताचे आदीन म्हळ्यार जेजूचे आदीन म्हजे आदीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें म्हळ्यार जेजून सस्नीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय तें सस्नीक जिवीत म्हळ्यार हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें सस्नीक जिवीत कितें म्हळ्यार कितें म्हणून जेजू सांगता तें सस्नीक जिवीत म्हळ्यार हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें तर मोगाच्या भावा भयणीनो आख्ख्या मनशा कुळाचेर देवान जेजूक अधिकार दिल्लो कित्याक म्हळ्यार ताणें आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटयचें मनीस जाल्यार हर एकल्या पासून आनी तें भेटोवन जालां हर एकल्याची सोडवण जेजून करन जाल्या पूण तें आपणोवची जबाबदारी हर एकल्या मनशाची जावन आसा देखून सोडवण आमकां लाभता कशी म्हळ्यार देवाच्या कृपे वरवीं पूण आमच्या भावार्था वरवीं कृपे मुखांत आमच्या भावार्था मुखांत देवाच्या कृपे वरवीं सोडवण आमकां लाभता म्हणजे म्हज्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही ती देवाची कृपा म्हळ्यार कितें हांव ना फावो आसलो पूण देवान म्हाका फावो जायशें केलें आमी ग्रेस म्हणटा इस्कॉलान पळया 35 वा 35 30 आनी 5 मार्क 5 जावंक मेळाचे हय मो आमी जाणो बरें पूण 30 आनी 3 30 आनी 4 वा 30 आनी 2 मेळ्ळेले की टिचर कितें करता 10 दाखयता आनी ओके तुका 3 मार्क हांव दिता फावो न्ही तूं 5 जावंक कितें म्हळ्यार तुका 30 आनी 2 मेळ्ळ्यात 3 मेळ्ळ्यात हांव तुका 30 आनी 5 करता आनी तुका हांव पास करता हे 3 मार्क 2 मार्क 1 मार्क कितें टिचरीन दिलो पळय मोगाच्या न्हू तें जावन आसा ग्रेस पॉयंट म्हळ्यार कुरपा म्हणल्यार बरें म्हळ्यार हांव फावो न्ही जाल्यार पास जावंक हांव फावो न्ही हांव फेल जालां पूण हांव फावो जायशें केलें पास केलें भरती केलें देवान आनी अशें देखूनच देवाच्या कृपे वरवीं म्हज्या भावार्था मुखांत हांव सोडवून आपणायता भावार्थ म्हजो देखून म्हज्या बऱ्या करण्याचेर हांवें होंदून जिवंक जायना हर एका घडये म्हाका उडास येजे की जेजून म्हजे खातीर कितें केलां हर एका घडये म्हाका उडास येजे की देवान म्हजे खातीर कितें केलां करतलो न्ही करूंक पुरो न्ही केलां देखून सदांच उडास दवरा आमच्या जिणेंत जिवीत आसता बरी जायची जाल्यार आमी फाटी पळयचें आनी देवान म्हजे खातीर कितें करन संपयलां तें हांवें पळोवंक जाय तेंच ना मोगाच्या भावा भयणीनो तेंच ना अर्गां उले म्हज्या काळजांत हांव न्हू बरोवन ओमथोच्या मापान ते भायर येतले कित्याक म्हाका तितलें मागणी म्हजें तें येतलें गी देवान म्हजें तें केल्लें तें बरेंपण
ते उगडा सकाळनं ते तोंडान उसारन ह्या पासून हांव तुका अर्गां दिता, ह्या पासून देवा हांव तुका अर्गां दिता, ह्या पासून हांव तुका अर्गां दिता म्हणून अर्गां उले एका फाटल्यान एक येतले. असल्या मनशा ते मोगाच्या भाव भयणीनो निराशपण कशें रास करीत. तो घडये घडये देवान केल्ले उपकार नियाळ अर्गां दिता जाल्यार तो खंय निराशपणान जियोंक साथ दी. असलो मनीस कशें भलायकी आपणाक भलायकी ना म्हूण चिंतून बसीत. असलो मनीस कसो भियान बसात. असलो मनीस कसो निराश जायत. असलो मनीस कसो खंत करीत हांव सरकार पावान गी म्हजी सोडवण जाल्या, कित्याक देवान खंत जाला म्हणलें तें मानून घेवन तो अर्गां दिवन आसा. कसो तो निराश करीत. असलो मनीस कसो आपणाचेच बऱ्या कामाचेर होन्नून जियेत. तें ताका सरकार व्हरना म्हूण कळीत जाला. देवाच्या उतरान कळीत केलां आमकां. कोणी नियमशास्त्र पडन देवाचे नितीवनपण जोडूंक जायना. हर एक मनीस पातकी आनी देवाचे नितीवनपण ते होगडावन घेतिल्ले म्हळ्यार हर एकल्यांनी सूख आदारल्या म्हणल्यार बरी. हर एकल्यांनी हांव तूं कोणी हाचें ह्या विशयांत हांव भायर ना. हर एकलो मनीस जालो हर एकलो सूख आदारलेलो जावन आसा. पूण देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या सुखी खातीर सक्कड भरती केला. देखून हर एका घडये हांव पातकी, हांव खोटो, हांव तसो असो म्हूण असल्या निराशपणाची उतरां आमी उलोवची न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी उलयचे भावार्थान भरलेली उतरां. देवा तुवें म्हजी सोडवण केलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर हांव तुका अर्गां दिता. देवा तुवें तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केलाय हांव तुका अर्गां दिता. साबार फावटी पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी वा आमकां हेरां म्हणूंक पुरो कितेंय मालगड्यांनी केल्लें तूं खाताय. म्हाकाय बगूंक पुरो हांवें कितें सूख केली म्हूण म्हाका ही पिडा. सूख केल्ल्या खातीर न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो. तुका देवाचे उतार वळखून घेवंक म्हूण सांग. वळखून घेवच्या खातीर आनी असले उतार आसा तें तुज्या तोंडांतल्यान उसार. कित्याक रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या वस्परांत 17वी वळ वाचून पळया. देवाचे आमी संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता म्हूण थंय बरयलां. म्हळ्यार संदेश म्हळ्यार देवाचे उतार. आयकूंचे म्हळ्यार म्हज्या कानाक आयकूंक मेळा जंय. हांव केदळे कोण सांगता कोण वाचता हांव आयकता म्हळ्यार जायना. म्हज्या तोंडांतल्यान हांवें उसारिजे. देवाचे उतार आयकून आयकून भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्था विणे कोणेय देवाक मानूंक जायना म्हणून देवाचे उतार म्हणटा. भावार्था विणे कोणेय देवाक मानूंक जायना. देवाक मनोवची एकच संगत म्हळ्यार भावार्थ. म्हळ्यार दिसचे संगती विशयांत तेंच सारकें म्हणून दोळ्यांक दिसच्या त्याच संगतीचेर होंदून जियेनासतना देवान उगडापे केल्ले हर एक संगत म्हज्या दोळ्यांक दिसना तरी तें देवान उगडापे केल्ल्या निमतें हांव सत म्हूण मानून घेता आनी तें म्हज्या जिणेंत कार्यरुपाक आयलां म्हणून हांव मानतां. हो जावन आसा भावार्थ. भावार्था विणे कोणेय मनशान देवाक मानूंक जायना म्हणून आमी देवाच्या उतरांत हांव समजून घेता. देखूनच अब्राहमाक भावार्थाचो बापोय म्हणलें. कित्याक देवान कितें पुरो ताका सांगलें खंयचेंय ताच्या दोळ्यांक दिसोना. तें पात येवंक ताका कळलेंय तें कारण नातलें. पूण हर एक संगत देवान सांगली सत म्हणून ताणें मानून घेतलें. देवान सांगलें हांव करतां. जावं पुरो ताका भुरगें जावच्या विशयान, जावं पुरो ताचो गांव सोडून देवान सांगल्या गांवांक वच्या विशयान, जावं पुरो पुताक बाली पेटोवच्या विशयान हर एक संगतीन ताका 1000 सवालां मोतींत उदेलीं जावं पुरो. पूण देवाक ताणें सवाल करूंक ना. देवान सांगलां हांव पाती येतां. तें ताच्या जिणेंत खरें जालें. भावार्थाचो बापूय तो जावंक पावलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्ताक सतमानची जावन आसात भावार्थी. क्रिस्ताक सतमानची जावन आसात भावार्थी. कित्याक आमी दोळ्यांक दिसच्या त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मन वरिना पगार अदृश्य वस्तूंचेर. कित्याक दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, दोळ्यांक दिसना तें सदां काळ बाळटा तसलें. आनी देवाच्या उतरान कितें बरें येयलां मोगाच्या भावा भयणीनो तें खरें जावन आसा. पूण तें हांव आपडून पळयतां. म्हाका समजाचें, म्हाका पळयचें म्हणून हांव सांगन जाल्यार तें म्हाका म्हजें तें सादी जावंक खंडीत जायना. ताका भावार्थ म्हूण न्ही सांगना. देखूनच हांव परतून सांगतां देवाचें उतर कितें म्हणटा. आमी जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्ली व्यक्ती. आमी जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्ली व्यक्ती हें आमी पयलें सक्कड आमी मानून घेवया मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी कोण पळय पिडे शिडेन कश्टून वळवळोन निराशपणान जियोन आसात, कितें मनीस वळवळोन आसात तांकां आमी हें वखद दिवया मोगाच्या भावा भयणीन.
न्हीचे जाल्यार पयलीं हांवें मानून घेजय न्ही गे म्हजे जिणेन तें खरें जालां म्हणून हांवें सांगचें न्ही देखून हांव दामून सांगून आसा हें उतार आमी तोंडांत हांवन उसारया हांवें म्हळें रोमाकारांत बरयलें 10व्या स्वरान 17 वळेन कितें म्हळां संदेश आयकल्ले वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता म्हजें तें ह्या उतरांचेर म्हाका भावार्थ उत्पन्न जायचें जाल्यार हें उतार हांवें तवळ 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 तें तोंडांत उसारूंक आसा काळजांत हांव सतमानूंक आसा तोंडांत उसारूंक आसा भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तें म्हजें तें कार्यरुपाक आयिल्लें म्हाका पळोवंक साध्य जाता हें एक उतार म्हूण हांव सांगना म्हाज्या भावा भयणीनो आज हांव ह्या एका उतरा विशयान उलयता जावं पुरो हर एक देवाचें उतार तशेंच हर एक देवाचें उतार तशेंच कितें तें बरयलां हांवें तोंडांत उसारूंक आसा आजकाल आमकां तोंडांत उसारचें पळोवंक मेळचें भारी उणें जालां देवाचें उतार आयकलें गे वय वय आयकलें रितीर आयकली वय हांव रितीर आयकली बरी करून आयकली गेल्ली तें जायना मोगाच्या भावा भयणीनो हें उसारचें भोव गरजेचें पळय उत्पत्ती पुस्तकांत देवान म्हळें उजवाड जावं म्हणून उतार उसारल्या वेळार पयलें तें उजवाड जाल्लो ताचे पयलें कांयच जावना देवान उतार सांगलें उजवाड जावं काल जालो उजवाड जालो उतार उसारल्या वरवीं विणें जायना कित्याक तें उतार म्हळ्यार जेजूस जावन आसा आनी तें उतार त्या उतरांत सकत आसा तें उतार जेजूस जावन आसा कित्याक आमी जाणा वेळा काळा परवीं शब्द आसलो शब्द देवा सोय आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द मनीस जालो आनी तें उतार देवूच जावन आसा पवित्र पुस्तक म्हळ्यार एक देवाच्या उतरां म्हणलें बी आटापून असो एक बूक देवाचें उतरांचो बूक हो देवाच्या उतरांचो बूक हो हें उतार जेजूस पूण केन्ना हांव तें तोंडांत उसारता तेन्ना तें कार्यरुपाक येता केन्ना तोंडांत उसारता तें उतार काम करता तें उतार किर्लोन जड जावन फुलां येवन फळ जावन फळ दिता मोगाच्या भावा भयणीनो तर आमी उडासान दवरया हांवें देवाचें उतार उसारूंक आसा हांव पिडेस्त म्हाका पिडा म्हज्या कुटुंबाच्या पिडा म्हज्या भुरग्यांक नातरांक पिडा म्हज्या ताका आबाक व्हडली मायक पिडा तांकां म्हज्या सोयऱ्यां मदें पिडा म्हूण सांगना सांगचें न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो सांगा लजे नाकात देवाच्या उतरां विशयांत आमी लजेले जाल्यार आनी कोणा विशयांत आमी बरें चिंतेत देवाच्या उतरां विशयान हांवें लजेले जाल्यार आनी हाजें की बरें खंयचेंय आसा आज संवसाराचें उतार उलोवन कितें बरें म्हाका जालां कोणाची खबर उलोवन म्हाका कितें बरें जालां कोणाची खबर उलोवन शांत वेळ करशिल्ल्यान म्हाका कांय बरें जाल्लें आसा की मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतार आमी उलोवया तोंडांत उसारया आनी तें म्हजें तें काम केल्लें आमी पळोवया आनी तें आमी हेरांक दिवया मोगाच्या भावा भयणी हें काम करूंक आसा हेरांक दिवया ल्हान माट्टार आमी सुरू करया एक उतार सांगा अळे जेजूच्या गया वरवीं आमी गूण जाले हांव खंय न्ही गे तर आमी कशें पिडेस्त पळय आमी सांगया हें उतार कोणी कुटुंबांत एकलो जबाबदारी घेया जावं पुरो व्हडली माय जावं पुरो भुरग्यांची व्हडल्या कोणीय जावं दी कोण म्हण एकलो मुखेलपण घेया लजे नाकात फाल्यांत हांव भुरगीं ती जातात उरलीं जाता काल आमी कालें सांगलें न्ही उतार आजय सांगया पळया कुटुंबांत वाळची भलायकी पळया कुटुंबांत वाळची ती सुटका पळया कुटुंबांत वाळचो तो संतोष शांती समाधान बरोवन ओमतोच्या मापांतलें तें जिवीत तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया ताच्या त्या उतरां पासत देवाक आमी अर्गां दिवया ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां दिल्ल्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया आमचे पासत कितें सकट आनी केलां मोगाच्या भावा भयणीनो हे एक सत आमी नियाळया वर्सां पावची नात तें नियाळोंक वर्सां पावची नात तर जेजूच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या त्या गया विशयान नियाळोंक प्राचीत काळाक राखचें नाका जिणेच्या हर एका दिसा आमी ताचे गाय नियाळया आनी त्या गया वरवीं हांव गूण जालां म्हणलें मानून घेवया आनी जेजूक आमी ताणें वारयल्या त्या रक्ताचो फळ हर एका घडये आमी अनुभव करया ताणें सोंसलें दूख ताचो फळ आमी अनुभव केलो जाल्यार देवाक जेजू कितली दादोसकाय न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो ताणें दूख सोंसून कश्ट वळवळे भोगून निराश आनी ते सकड अकमान निंदा भोगून ताचो फळ हांव जोडीन अनुभव करिना जाल्यार ताका कितली बेजाराय न्ही आमी जेजूक बेजाराय दिवची नाका पगार ताणें आमचें सकड कोटेपण मेळ्ळेपण ताचेर घेवन ताका फारीकपण जावन ताच्या जिवाचें बलिदान भेटयलां तो गयेलो ताणें रगत वारयलें ताणें आत्मान सोंसलें निंदा भोगली सक्कडी ताणें त्याग केलें म्हाका सक्कडी मेळच्या खातीर तर त्याच जेजू तें आमी संतोश भोगया
ताचे उतरां ते दादोशी जावया, ती उतरां परत परत तोंडांतावन उसारया मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या उतरां ताचो जीव आमचो करून घेवया आनी आमचो करून घेवन पेल्याक तो आमी वांटया. हे असले वर्तें भाग आनी अशें जियोवच्याक आमकां आपोण दिल्या त्या देवाक जावं सदांच अर्घ आनी होगलाप स्तुती आनी आराधन वंदन आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. मोगाळा बापा, निजायकी तुवें केल्ली ती विजमितां आमचेर आख्या मनशा कुळाचेर त्या विशयान नियाळतना मोगाळा बापा अशें आमकां भोगता गे. कशें हांव वर्णो त्या देवाच्या मोगाची रुंदाय उंचाय गुंडाय, कशें हांव वर्णो त्या देवान केल्ल्या त्या तुवें केल्ल्या त्या विजमीत कार्यांची ती सोबाय आनी कितें हांव तुका दिवं तुवें केल्ल्या त्या सोर उपकारांक. मोगाळा बापा, तूं दुसरें कितेंच आमचें तावन आशें नाय. तुवें केल्लें तें बरेंपण हांवें नियाळन अनुभव करन भावार्थान तें स्विकार करन हांवें हेरांकी वांटी जाय म्हणून तूं तितलेंच आशेताय. म्हजें तावन तूं दुसरें कितेंच आशें नाय, कित्याक हांवें तुज्या खातीर करचें तसलें कांयच ना मोगाळा बापा. तर हांव तुज्या उतरां तें उदार जावंक, तुज्या उतरां तें कितेंच दुबाव नासतना तें उतार उसारचें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो संतोश आनी जिणेची दादोसकाय जायशें हांवें तसलें चिंतपाचो हांवें जायशें तुवें म्हाका केल्ल्याक, तसलें चिंतपाचो हांवें जायशें जियोवच्याक तुवें म्हाका आपोवणें दिल्ल्याक हांव तुका काळजांत हांव अर्घ दितां. त्याच दिशेन म्हजी मेटां काडन ल्हान ल्हान रितीन तुज्या उतरांची स्वताची वळख हांवें पेल्याक दिवन ताकाय तुज्या उतरां तें भावार्थ उत्पन्न ताचें तें उत्पन्न भावार्थ उत्पन्न जायशें करन ताकाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें आमकां दिल्ली ती सोडवण ताकाय ती पावशें करूंक. आनी अशें एक दीस हर एक मनीस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत लाभलेली सोडवण आपणावंक सको आनी तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक हर एकलो मानून घेव. आनी हें काम आमचें तें सदां जार्येक येवच्याक पवित्र आत्मा आमचें तें वावरूनच आसा. त्या पवित्र आत्म्याकी आमी मान बागयता. तर अर्गां तुका देवा बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएक देवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.